logarithm lesson for class 9th. In this video we will see first laws of logarithm, okay, that is product law. So product law, it states log of x into y equal to log of x plus log of y. Okay, so question अशा तरेन विचारले तुमका आणि हांगासर तुमका फर्स्ट तो लॉ जर अप्लाय करपाक जाय जाल्यार फर्स्ट ह्या स्टेटमेंटाक कन्वर्ट करपाक जाय इंटू लॉग फॉर्म. सो हांगासर फर्स्ट आमी घेतले लेट x equal to 12 into 7. The next step, taking log on both side. Okay, so log हे दोनों साइड घेवपाक जाय, ही एक साइड ही अदर साइड. So log of 12 into 7. Okay, so as it is बरयतले log of x. आता हांगासर product law apply जातलो. So log of 12 plus log of 7. Okay, so next log of x equal to log of 12. First you have to write the characteristic. So 12 ची characteristic कितली येतली म्हणजे 2 digit असा -1 करप. So 1.2 minus 1. So तुमका log find out करपाक हांवें already in the last video दाखयला log and antilog. So you can refer that video. So हांगासर log of 12 चा कितलो येतलो 0.792 plus log of 7. हांगासर 7 असा सिंगल डिजिट. सो कॅरेक्टरिस्टिक हेची कितली येतली 0. पॉइंट आणि तुम्ही 70 चो लॉग काडटले कित्याक हेका कन्वर्ट इंटू 4 डिजिट करपाक जाय. सो हेजो कितें येतलो 8451. आफ्टर दॅट तुमकां हे दोनूय नंबर ॲड करपाक जाय. सो हेची टोटल 1.9243 येतली. ओके, नेक्स्ट लॉग जालो. नेक्स्ट तुम्ही फाइंड आउट करतले एंटी लॉग ऑफ सेम नंबर 1.9243. ओके, सो एंटीलॉग ऑफ तुमकां खबर आसतलें एंटीलॉग सदांच डेसिमल पॉइंटाच्या फुडल्या नंबरा वयरसून फाइंड आउट करप आसता. सो हांगासर एंटीलॉग ऑफ 9243 चो कितलो येतलो 8401 येतलो. ओके, सो आता हांगासर याद दवरास, हांगासर एक डेसिमल दियास आनी हांगासर 10 रेज टू हांगा कितले नंबर आसूं ते तुमी हांगासर पावर बरयाच. ओके, सो हेजो एंटीलॉग आता हांगासर पळय 8401. आमकां खबर आसा एंटीलॉगान सो जो बिफोर डेसिमल नंबर आसता तेका +1 जाता. सो 1 + 1 कितले 2. सो हांगासर डेसिमल दितना तुमी हांगासर पॉइंट दितले. सो 84.01 आनी हांगासर मल्टिप्लाय बाय 10 करून हांगा जो कितें नंबर आसतलो इदर 2 आसूं 3 आसूं तो तुमी हांगासर बरयतले. ओके, सो लायक दीस यू हॅव टू सॉल्व दीस प्रॉब्लम. ओके, सो थँक्यू.